बापांचो तूं मोग आमचे मोदेल जेजूक दाताय ओ मोग खोली पास्ताको आपले जिवीत दुखावेतो तुझे कुटुंब एकठांय जाता बाबा विश्वास मोगून जाता तुझे कुटुंब एकठांय जाता बाबा विश्वास मोगून जाता. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. तुमकां देव जेजू तुमकां आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या सदाशीव परब हे आमचे भावप आसत आनी दुसरें दिसा आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या रेमंड रॉड्रिगीस हे आमचे भावप आसत. देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेंत आमी मागुया. आयज आमच्या मागण्यांत दवरुया. चॅल्सी फेर्नांडीस आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता. देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया. भोव करून तोरणाट्यांच्या जोम्यान जायतो वावर आनी चिकाली यूथ फार्मर्स क्लब हातूंत जायतो वावर ते कोत्ता. ताचेर आनी ताच्या वावराचेर आशिर्वाद घालूंक आमी देवा लागीं मागुया. एलरॉय पिंटो आयज आपली सर्जरी करता. आपणा पासत मागूंक लायता. ताचेय पासत मागुया. एनियल फेर्नांडीस आपले भलायके पासत मागूंक लायता. ताचेय पासत मागुया. हेर सगळीं जाणीं आमचे लागीं मागलोलें आसा आपणा पासत माग म्हूण तांचो ह्या वेळार उगडास करुया. आयज आमच्या देशांत आयज भारतान रक्षाबंधन मनयतात. खेरीत भाशेन सगळ्या भावांक आनी भयणीच्या मोगाचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. आमच्या सगळ्या भयणांक फावो तितली सुरक्षा फावो जावंक भावां वरवीं आमी देवा लागीं मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. गुरुजी सासणाचें जिवीत जोडूंक हांवें कितें करूंक जाय. हांवें कितें बरें करूंक जाय. मानामेन पाड आनी जिवीत जोड आनी त्या उपरांत तुजे लागीं आसा तें सगळें वीक गरिबांक दुबळ्यांक दुसऱ्यांक आदाराक पाव. भाव भयणीनो सर्गीचें सूख जोडूंक खुशालकाय जोडूंक दादूसपण जोडूंक आमकां वाट दाखयिल्ली आसा शिकयिल्लीं आसात. तरी आसतना जायते फावटी ही शिकोवण आमच्या जिवितांत पाडूंक आमी चुकल्या आनी हे भाशेन आमची दादूसकाय आमचे खुशालकाय कुशीन पडल्या. असल्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणे मागुया. काळजांतावन दूख धरतल्यांक बोगसणें दिवच्याक बापान म्हाका धाडला. सोम्या काकुतकोर सोम्या काकुटकर तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकुतकोर क्रिस्ता काकुटकर आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोम्या काकुतकोर सोम्या काकुटकर आनी सरपदवीदार देव आमची काकुतकोरू आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा तुजो मोग करतल्यांक दिसोन आसतलीं वर्ती देणी तुवें तयार केलें. सर्व वस्तूंनी आनी सर्व वस्तू परस अदीक आमी तुजो मोग करच्याक आमची काळजां तुज्या मोगान पेटय आनी हे परी आमची आशे वर्ती तुवें बासयलेलीं देणी आमकां फावो जावं. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणा. आमेन. इजेकियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सोर्वेस्पराचें उतर म्हाका अशें आयकूंक दिलें. मनशाच्या पुता अवचीत हांव तुज्या दोळ्यांचो संतोश काडूंक वेता. पूण तुवें विलाप करचो न्हय. ना म्हूण रडचें न्हय. दुकां वारोवची न्हय. गुपचूप हास्कार सुस्कार सोड. पूण मेल्ल्यां खातीर रडूं नाका. तोकलेक मुडासो घाल. पांयांक वाणो घाल. तुजी खाडकी लिपय नाका. खालतो उंडो खायनाका. सकाळीं हें हांवें पोरजेक सांगलें आनी सांजेर म्हजी बायल मेली. दुसरे सकाळीं म्हाका फॉर्मायल्लें तशें हांवें केलें. तेन्ना पोरजेन म्हाका म्हणलें, तूं करताय ताची समजणी तूं आमकां दिवचो नाय.
हांवें पोर्तिपाळ केलो. सर्वेस्पराचें उतर अशें म्हाका आयलें. इस्रायलाच्या घोराण्याक सांग, सर्वेस्पोर अशें सांगता, म्हजो पवित्र जागो हांव बोश्टावंक वेता. तोच तुमचे सोकतेची वडवीक, तुमच्या दोळ्यांचो संतोष, तुमच्या जिवाचो जीव प्राण. तुमचे फाटल्यान तुमी सोडल्यात ते तुमचे आनी तुमच्यो पूत धुवो तलवारीन मोडटली. आनी हांवें केलां तशें तुमी करतल्यात. तुमची काडकी तुमी धामचे नात, आनी चालतो उंडो तुमी खावची नात. तुमचे तकलेर मुडासो आसूं दी, आनी तुमच्या पांयाच्यो वाणो काडूं नाकात. तुमी विलाप करचो न्हय, ना म्हूण रडचें न्हय, पूण तुमच्या खोटेपणाक लागून तुमी सुकून वेतल्यात आनी एकामेका मोदें पिरगून रावतल्यात. असो इजेकियल तुमकां एक खुणा जातलो. ताणें केलां तशें तुमी करतल्यात, आनी हें घडटा तें हांव सर्वेस्पोर म्हूण तुमकां गमन येतलें. देवाचें उतर हें. आयकल्ल्या उतराक आमचो जाबाब. तुमकां जल्म दिला त्याच देवाक तुमी आतां विसरतात. परतून म्हणुया, तुमकां जल्म दिला त्याच देवाक तुमी आतां विसरतात. तुमकां रोचल्यात त्या खोडपाक तुमी आतां विसरतात. तुमकां जल्म दिला त्याच देवाचो तुमी आतां उगडास करिनात. सर्वेस्परान हें देखलें आनी आपल्या रागाच्या जाळान आपल्या पुतांक आनी धुवांक ताणें परो घाली. जाबाब. तुमकां जल्म दिला त्याच देवाक तुमी आतां विसरतात. ताणें अशें म्हणलें, म्हजें मुखामळ तांकां लिपोवन दवरतलो, आनी मागीर तांचें कशें जाता तें हांव पळयतलों. कित्याक खरेंच म्हणल्यार ती एक नागोवप्यांची सोंसूत, काळजांत विस्वाशीपण नासलोली असलीं भुरगीं तीं. जाबाब. तुमकां जल्म दिला त्याच देवाक तुमी आतां विसरतात. कांयच न्हय ताका देव करूंक म्हजी आडावट ताणें पेटयली. कांयच न्हय तांकां धरून तांणी म्हजो राग चोडयलो. देखून परजा न्हय तसल्या लोकांक घेवन हांवूय तांची आडावट पेटयतलों. निर्बुद्धीच्या राष्ट्रांक धरून तांचोय राग हांव चोडयतलों. जाबाब. तुमकां जल्म दिला त्याच देवाक तुमी आतां विसरतात. उद्गाराक उबी रावया. Soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy. खोशे मनान जी कोण गरीब ती खरेंच बागी, सोर्गींचें राज खरेंच तांचें. Soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. लागीं येवन कोण एकल्यान जेजूक विचारलें, गुरुजी, म्हाका सासणाचें जिवीत मेळच्याक हांवें कितें बरें करूंक जाय? आनी ताणें जाप दिवन ताका सांगलें, बऱ्या विशीं म्हजे लागीं कित्याक विचारताय? बरो तो एकलोच, पूण तूं जिवितान भितर सरूंक सोदताय जाल्यार आज्ञा सांबाळ. ताणें विचारलें, कोण त्यो? जेजून म्हळें, यो, जिवेशी मारूं न्हय, पोरदुवार करूं न्हय, चोरूं न्हय, लोटीक गोवाय दिवं न्हय, तुज्या बापायक आनी आवयक मान दी, आनी तुजो मोग करताय तसोच तुज्या पेल्याचो कर. त्या तरण्या धाकट्या मनशान ताका म्हळें, ह्यो सगल्यो आज्ञा हांवें सांबाळल्यात.
म्हाका कितें आजून उणें आसा? जेसून ताका सांगलें, तुका संपूर्ण जावची खोशी आसा जाल्यार वच, तुजे लागीं आसा तितलेंय विकून दुबळ्यांक दी आनी स्वर्गार तुका थेबो मेळटलो. त्या मागीर म्हजे फाटल्यान ये. पूण हें उतर आयकतूच तो खोंतीभरीत जावन गेलो, कित्याक ताका पुस्कळ गिरेस्काय आसली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वखाणी तुका क्रिस्त. कलाकार, आर्टिस्ट. भाव भयणीनो, कलाकार म्हणटा तो एक भुमिका कोत्ता, एक एक्टींग कोत्ता आनीक एक संदेश जो दिवपाक जाय आपल्या कलेंतल्यान ती दिता. इजेकेल प्रवादी आमचे मुखार आयज आसा. आयच्या पयल्या वाचपान आमी इजेकेल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले आयकता. आनी इजेकेल प्रवादी एक कलाकार कसो, जायते फावटी तो असली एक्टिंग्स करता आनी दाखयता हो संदेश देव कितें सांगूंक सोदता तो. आनी आयच्या पयल्या वाचपान आमी खेरीत भाशेन आयकता, इजेकेलान लोकांक सांगलें कशे भाशेन जिवचें, बेस्तीच बोवाळ करची न्हू, वो दुखी जावचें न्हू, फुगार जावचें न्हू, गुपचूप राव, सुसेगाद राव. आनी हें सगळें सांगता म्हणल्यार ताचीच बायल मेली. आनी त्याय वेळार ताणें हें एक्टींग करचें पडलें, ही कला दाखोवची पडली. जें कितें शिकयलां तें पाळपाक एकदम अवघड. ह्यो सगल्यो वस्तू ज्यो लोकांक सांगलेल्यो त्यो आतां करपाक अवघड, कित्याक ताचोच कोण तरी मेलो, ताचीच बायल मेली. आनी असल्या वेळारूय देवान दिल्ल्या हुकुमा प्रमाणे तो आपली कला दाखयता, देवाचो संदेश दिवचे पासत. भाव भयणीनो, आमी जायते फावटी कलाकारां. थोडे फावटी आमी आयच्या ह्या शुभ वर्तमानांतल्या कलाकारा भाशेन तो तोरनो धाकटो सगळें जाणा आसलो, सगळे कायदे पाळटालो. ताणेंच सांगलां तशें ह्यो सगल्यो आज्ञा हांवें म्हज्या जिवितांत भुरगेपणींत हांव त्यो पाळीत आयलां, जाणा तो. पूण कितें तरी उणें आसा. हांव खुशाल ना, हांव धादूस ना. सर्गीच्या राजाची म्हाका बरी गॅरंटी ना हांव पावतलो असो म्हण, जाल्यार खंय तरी चिटकोन लागोन उरला. आनी हो नॅक्स्ट स्टेप म्हणजे ह्यो सगल्यो आज्ञा पाळल्यो. ह्यो आज्ञा पाळल्या उपरांत आनिकूय आडकोड आसा, ती जेजू पळयता. तुजे लागीं आसा ती गिरेस्काय, ती वीक, दुबळ्यांक दी, दुसऱ्यांक पाव, तुकाच उणें कर. आनी असल्या वेळार ताचें एक्टींग बदल्लें, सोयरानार आयलो. खरेपणी आजून पासून आपल्या जिवितांत कितें तो करता वो कितें आपल्या जिवितांत सत मानता तें ताणें दाखयलें. तो उठलो गेलो, कित्याक जेजून जें सांगलेलें तें मानून घेवंक वो तें पाळूंक ताका घडये खुशी ना जाली वो आडकोड जाली. वो ताणें पळयलें आपणाक लुकसाण जातलें, इतलें आसा म्हजे लागीं. वो घडये तो चिंतपाक गेलो आपणाक आनीक थोडोसो वेळ. भाव भयणीनो, आमी जेन्ना जायत्या त्या आमच्या प्रश्नांक जाबाब सोदता ते जाबाब मानून घेवंक तयार आसांव गाय. देव आमकां दिता ते जाबाब घेवन ते आमच्या जिवितांत घालूंक तयार आसांव गाय. जायते फावटी आमच्या मुखार सोल्युशन्स दवरलेलीं आसात आनी जायते फावटी आमी जाणाव. आतां आमी नेणार म्हणलेलें कोण ना, सगळे जाणार आमी. आनी जाणा आसतनाय तें जिवितांत घालून हें जें बरेंपण आमकां मेळपाचें आसा तें घेवंक आमी तयार आसांव गाय. वो जायते फावटी आमकां आमचेंच व्हडपण आसा. हांव चिंत्तां, हांव सांगतां, हांव पळयतां तेंच घडये सारकें. वो हांव असोच, वो हांव तसोच. जायते फावटी आमी तयार केल्ले आमचेच हे प्रेजुडिसीस आसात. भाव भयणीनो, जेजू जरी तर आयज आमकां आपयता ह्यो आज्ञा पाळूंक आनी तेच बरोबर आज्ञा पाळून आमी आमच्या जिवितांत आनीक फुडलें पावलां म्हणजे आमकांच उणें करून दुसऱ्यांक दिवंक, जाल्यार हीं पावलां मारुया. आनी अशें करता आसतना आडखडी जायत्यो येतल्यो, ताळण्यो जायत्यो येतल्यो. केन्नाय घडये आमकां एक्टिंगूय करचें पडटलें, कला दाखोवची पडटली. तर देवाचे मोहिमेक लागून जरी तर ही कला जाल्यार ती बरी, पूण जरी तर ही कला लोकांक फटोवचे पासत, बेस्तेंच दाखोवचे पासत आनी लोकांक नाडचे पासत जाल्यार ही कला वायट.
तर वायट तरेची कला जी कला आसा ती आमच्या फायद्याक लोकांक त्रासान घालपाक वापरचें बंद करून देवाचो मोग दुसऱ्यांक पावोवपाक आमची जाता तितली कला दाखोवंक आमकां ह्या आयचे भेटेन देवाची कृपा मागुया. गायन घेऊया C25 पेज नंबर 39 C25. बापा नामचे लागी देवो तुका उत्तम देवी देखून आम्ही तुझे भोगे आखी प्रीतो तिचे तुका समर्पिता संसारांतली सर्वासुरस्वी मोगाळ बापा के तू मानून हेंचा केले वळून येपण ताटांत घालशी म्हज्या भावा भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जाव म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. प्रितीच्या बापा, आमचें हें बलिदान मानून घे. तातूंत तुजे आनी आमचे मदें जिवाचो आनी मोगाचो संबंद वाडत वेता. तुवें दिलां तें तुका भेटोवन आमी तुकाच भोगूंक निर्मी. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीधारान सासणाच्या देवा, सर्व काडयान सर्व थाय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पण क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं दयेन ताका सोडयलोय. ताचे उद्देशीन देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दलबार तुजी थोर महिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार बांदला तुज्या वैभवान. ओ सर्गीत काळ सोय सोय, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. ओ सर्गीत काळ सोय सोय. बापा, खरोच न्हू पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गुटपर गोठुया. तुझ्या खुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता.
तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरे देवाची माई सांगाती तुज्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन दुतां, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमेन. सासणाचें जिवीत जोडचे पासत आज्ञा पाळ. तुजे लागीं आसा तें वीक, गरिबांक दुबळ्यांक वांटून दी. आमकांय जण एकल्याक हें सासणाचें जिवीत फावो कर म्हूण जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणीत पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशेन वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासना आमेन. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेळी तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळी तूं संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यात ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणें. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. सगळ्या काळजांत निजमो तुजो हांवें सदांच करूं फावो. देवा तुज्या मोगाक लागता काळीज मोचें तुका दिता. काळीज मोचें तुका
मोचे तुका दिता. प्रार्थूया. कोनवळ्या बापा, ह्या क्रिस्त प्रसादा वरवीं जेजूचे जिवे सांदे कशे आमी वाडटा, संवसारांत ताचो उपकार घेवन स्वर्गार ताची भागीदारां आमी जावंक पावूं. हे आमी खालतेपणी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सुरविस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सुर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. जेजूची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. उत्सवीक वर्साचे मागणे. सर्वेस्परा देवा, आमच्या मोगाळ बापा, काळाकाळी तूं मनशांक आपयताय, आकारताय आनी पाठयताय. बागून फ्रांसीस शावेराच्या आपोवण्या आनी मिसावां पासत आमी तुका दिन वाचता. तुज्या पुताच्या कुर्साचेर नदर राव. ताचें मन बदलप जालें. संवसारी मान सोडून मिस्योनारी उर्बेन शुभ वर्तमानाचो तो दिरादीक परगोटणार जालो. ताणें दाखोवणी. तशेंच 2025 उत्सवीक वर्साक आमी तयार जातना पवित्र कुर्साच्या बळान आमचो एकचार पिराय. तुज्या उतराच्या उसवाडान आनी परिशुद्धीक मनान तुवें दिल्लें मिसांव सहभागिलीपणान फुडें व्हरूंक आमचीं पावलां उसवाडाय. अशें पवित्र आत्म्याचे स्फुर्तेन संवसाराक बरवस्तो दितलीं शुभ वर्तमानाची उर्बेवन परगोटणारां आमकां कर. आमेन. गायन घेऊया F15 पेज नंबर 92. F15. म्हजो पातलो घोरू तुजी कुशी जाल्या, तुजो कुरी सुबा जोये मोचे पाटल्या. म्हजो पाटलो घोरू तुजी कुशी जाल्या, तुजो कुरी सुबा जोये मोचे पाटल्या. आपणाच्या जिवाचो जो मोरीस्मो करता, आपलो जीव खोल्यानीच तो सासना कोगडायता. आपणाच्या जिवाचो जो मोरीस्मो करता, आपलो जीव खोल्या